प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजी गवळीक भेट दिवंक एका घरांत हांव भितर सरलो. दोग जाण चेडवां आसलीं. एकलें दोतोरपण शिंकतालें जाल्यार दुसरें एकावंटंट आसलें. घरांत भितर वेतूच मोगाचे भाव भयणो, हीं दोगांय चेडवां म्हाका म्हणोंक लागलीं, फादर, म्हजे बापायक सांग, इली आमकां ताची मोगाची ऊब जाय. खऱ्यांनीच आमी सोत मानून घेता. म्हजो बाप इतलो सॅक्रिफायस करता आमचे शिंकपांत, पूण फादर सांगचें म्हणल्यार मोग केन्नाच ताणें दिवंक ना. ही मोगाची ऊब आमच्या बापाची आमी केन्नाच सोणभोवंक ना. भुरगेपणांतल्यान केन्नाच हे आमच्या बापाचे उंटीर आमी बसोंक नात. आनी आयज मेरेन बापाचो मोग आमी चाखूंक ना. फादर, जाणाय तूं, कितें बाजारांत आयकता येता आनी आमकां नाका त्या उतरांनी पाचाडटा. मिलिटरी मॅन कसो, ताजे फकत आमी शिंकले जाल्यार एक डिसिप्लीन आमी शिंकले. हें करिनाका तें करिनाका, हांगा वचूं नाका थंय वचूं नाका. हाचे भायर एक मोगाचें उतर म्हजे बापायचें वा आमचे बापायचें आमी केन्नाच आयकूंक ना. बापूय बसून आसलो, आवय बसून आसली. आनी मोगाचे भाव भयणो, हीं दोगांय चेडवां बापायच्या मोगाक भुकेल्लीं आनी तानेल्लीं आसलीं. आयचो विशय कितें आमकां सांगता मोगाचें नांव? भुकेल्यांक जेवण, तानेल्यांक पिवोन जावंक बाग्योंत जेवाज आमकां देख. म्हणटूच ही मोगाची भूक मारूंक, ती मोगाची तान मारूंक आमकां ही देवाचो नमुनो कसो बाग्योन झुजे आमकां फाव जाला, ताची देख घेवंक आयज पयले नवेन आमचे थंय मागता. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, कांय बरीं वाचपां. पयलें वाचप जुवाचे चिठीवेलें वाचपांत मोगाचे भाव भयणो आमी आयकता. तो म्हणटा देव म्हणल्यार मोग. आनी हो मोग ताणें आपल्या पुता वरवीं उगडापो केला. ताचे पुता वरवीं मोगाचे भाव भयणो, ताचो मोग आमचे सोवे ह्या संवसारांत तो उगडापो जाल्लो आसा. म्हाका ह्या वेळार उगडास येता. एक मनीस खंय मोगाचे भाव भयणो जेजू लागीं विचारता, सायबा, तुजे आनी म्हज्या मोगा मदें अंतर कितें आसा? वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन युअर लव एंड माय लव? आनी जेजू खंय सांगता, द ओनली डिफरन्स इज दीस, अ फिश इन अ वॉटर इज माय लव, अ फिश इन युअर प्लेट इज युअर लव. म्हणजे देवाक जाय जिवीत, मरण न्हय. जरी तर मनीस आप स्वार्थी जावन आपणाकूच मोडिना जाल्यार, लोकांची भूक आनी तान मारिना जाल्यार, आपलो मोग आपलो हुस्को दुसऱ्यांक दाखयना जायत जाल्यार ताचें जिवीत मेल्लें आसा. कित्याक तो इतलो आपस्वार्थी आपलेंच पळयता. पूण देव असो न्हय मोगाचे भाव भयणो. देवान संवसाराची आनी समाजाचे सोडवणे खातीर, मनशाचे सोडवणे खातीर तो आपणाक मोडटा. आनी ह्या खातीर तो मनीस एकलो विचारता, जेजू, तूं म्हजो कितलो मोग करताय? इतलो करताय, इतलो करताय? कुर्साचे नदर मारात मोगाचे भाव भयणो. तुका जरी तर मोगाचो अणभव जाय, फकत कुर्साचे नदर मारात. तो म्हणटा, इतलो न्हू आनी इतलो न्हू, तुजे पासत हांव मरता. तुजे पासत हांवें म्हजें बलिदान केलां. तुजे सोडवणे खातीर हांव कुर्सार उमकोळना. हो म्हजो मोग. कारण मरण न्हय, बोगोर जाल्यार तुमकां जिवीत दिवंक. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, पयले वाचपांत तेच आमी आयकता, देव मोग जाल्यार तो देव तुका म्हणटा, तूं म्हजो भुरगो जावंक सोदता जाल्यार, तूं म्हजो पूत आनी तूं जावंक सोदता जाल्यार तुवें मोगाचें जिवीत जिवंक जाय. तूं जेन्ना मोगाचें जिवीत जियेता, तूं जेन्ना तुजो मोग दुसऱ्याक वांटा, तेन्ना तूं देवाक मानता. तेन्ना
देव म्हणटा तूं जावन आसा म्हजें भुरगें, कारण तुज्या उपकारांतल्यान दुसरो लोक देवाचो उपकार पळयता. आनी हें सत करे मोगाचे बाब भयणो, बाग्योन तुजे वाज ताचे मुखामोळ देवाचें मुखामोळ आसलें. कितल्यो आगोडसाय आसल्यो सिलोनाक, तरी आसतना तूंय वेचें मौन करता, तूंय आपली सेवा दिता. इतलेंच न्हय, ताचे वरवीं तो देवाचो मोग हे पोरजेक दाखोवन ताची ओतमीक भूक आनी तान मारता. जेजून मोडला तसो सांजे वाज आपणाक मोडटा. आनी हें बोड ताका मेवलां जाल्यार फकत ह्या बलिदाना वरवीं. हे दोनूय मेजाचेर तो खूद जेवला जाल्यार तेंच जेवण ताणें आपले पोरजेक दिलां, जावं देवाचे उतरान वा जावं ह्या मिसाच्या बलिदानांत. चुडचुल्लो मोगाचे न्हू, जेजू भाशेन तो ह्या लोकांक हे पोरजेक गुप्ती वेतालो, वेगवेगळो भेस घेतालो, रानांतल्यान जंगलांनी मिसाची भेट भेटयतालो. इतलेच कारणा खातीर देवाचो मोग आनी ह्या लोकांक लागलेली भूक आनी तान मारूंक हें जावन आसलें बाग्योन जेवाजाचें ओडपण. जोरी तर तूं आनी हांव ह्या नोवेनांत वांटो घेवन ताची देख घेतात जाल्यार मोगाचे बाब भयणो, ताचे सारकी आमी जावंक गरज. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, शुभ वर्तमान काय बरें स्पश्टपणी सांगलां. जेन्ना जेजू ते पोरजेक पळयता तेन्ना म्हणटा गवळी नासलेल्यो शेळ्यां पऱ्यो ही पोर जाल्ली आसा. ओतमीक जेवण ताणें लोकांक दिल्या उपरांत आपल्या शिकवणेंतल्यान तो तांची कुडीची भूक मारता. अरे बाबा, ही म्हजी पोर जा भुकेल्यांत, ताका तान लागल्या, कितें तरी ताका खावंक दिवंक जाय. शिसांक तांचें सोजमोना. पूण मोगाचे बाब भयणो, मिलाग्रींतली मिलाग म्हणल्यार कोणें तरी हात उक्ते करून दिले. आसलेली 2 मासल्यो आनी 5 उडे आपस्वार्थीपणान न्हय पूण निस्वार्थीपणान त्या देवाक भेटयले. पळयात हें तांचें उदारपण. आनी ह्या उदारपणा वरवीं जेजून तांची भूक आनी तान मारली. म्हणटच मोगाचे बाब भयणो, आयज जरी तर देवाच्या मोगाची भूक आनी तान तूं मारूंक सोदताय जाल्यार तुजे हात उक्ते करची गरज आसा, तुजे उदारपणाची गरज आसा, तुवें दुसऱ्याचो हुस्को धरची गरज आसा, दुसऱ्यांक पावची गरज आसा. तेन्नाच तूं देवाचो भुरगो जाता, तेन्नाच तूं जेजूचो भाव वो जेजूची भयण जाता. आनी तेन्नाच तुज्या उदारपणान तूं मोगाचो रूपकार देवाचो हे पोरचेक वो तुज्या भावा भयणीक जाता. हें सुरवात, हाची सुरवात ही मुळावी पवित्र सोबेंत आमची जावंक जाय. आनी मुळावी सोबा जावन आसा आमचो घोराबो. जायतीं जाणां आमचे मदली मोगाचे बाब भयणो जायतो बायलान वावर करतात, पूण घरांत तांची वागणूक वेगळीच. म्हणून जरी तर सुरवात हे ल्हान पवित्र सोबेन तुमी केल्ली जाल्यार तुमकांच तुमच्या कुटुंबा पासत मोडून दिवन जाल्यार मोगाचे बाब भयणो तो मोग त्या तुज्या गोरेब्यांत उक्तेपणी तुमकां फावो जाता. तुमचो समुदाय जो आसा एकामेकाचो हुस्को दवरलो जाल्यार, एकामेकांत तो मोग वांटलो जाल्यार, एकामेका सोबत ते एकचारान जियेली जाल्यार देवाच्या मुखामोळ आरशे परी त्या समुदायान दिसून येता. ह्या समुदायाची भूक आनी तान जावन तूं तांची भूक आनी तान मारता देवाच्या उपकारान. तुजे सोबेंत आनी समाजांत तुज्यानी एक बरो नमुणो देवाचो जावंक जाता बागयोन जेवाजा सारकें. आनी ह्या खातीर मोगाचे बाब भयणो, हे वांटलेले उंडे आनी वांटलेली मासल्यो इतले लोकांक पावले जाल्यार फकत तुवें आसलेल्या ह्या उदारपणा खातीर. जसो देव उदार जालो होय मनीस उदार जालो. आज तूं आनी हांव हें उदारपण दाखयत जाल्यार काय बरो समाज जावचो ना, काय बरो संवसार जावचो ना. कितलो मोग ह्या संवसारांत बरोसर ओतोसर एकामेकाक फावो जातलो मोगाचे बाब भयणो. आज तूं तयार आसा काय देवाचो भुरगो जावंक?
आज तूं तयार आसा काय देवाचें भुरगें जावंक, जाल्यार मोगाचो जा. आज तूं तयार आसा जायत भाग्योन जेवाजा भाशेन जावंक, जाल्यार ताणें आपणाक मोडला, तूं तुका मोडून दुसऱ्यांक दी. तेन्नाच तुजे वरवीं संवसाराची ओतबीक भूक आनी ताण मारूंक पावतली. आनी इतलेंच न्हय मोगाचे भाव भयणीनो, उदारपण गरजेचें. जावं ओतमीक वाडेन जावं कुडीचे वाडेन, जेजून ओतमीक वाडेनूय तांची वाड करूंक ना. कुडीचें पडलें, कुडीक आदी जेवण दिलें. आयज तुमी म्हणटलीं फादर आमी कितल्या गरिबांक दितात रे. खऱ्यांनीच तुमी दितात. आनी ह्या खातीर मिडियाचेर आमकां दिसून येता कोणाक कितें कितें तुमी दिलां तें मिडियाचेर दिसता. इल्लीशी वस्त दिली, फोटो काडलो, आनी कितें केलें पेपराचेर घातलें. म्हणटूच बारीक बारीक वस्तू दी आमी आमचें नांव जोडूंक सोदता. दिता, पूण आमकां कितें जाय, फोटवाचेर येवंक जाय, पब्लिसिटी जाय. अरे बाबा, ही पब्लिसिटी गरजेची न्हय. पयत पुस्तकांत तुमी वाचतात उजव्या हातान दिला जाल्यार दाव्या हातीक पासून कळोंक जायना. पूण न्हू, अशें जायना. पूण आमकां दिता तेन्ना नांव जाय, फोटो जाय, मिडियाचेर पब्लीश करूंक जाय. हांवें दिलां, हांव डोनर, हांव उदार मनीस. मोगाचे भाव भयणीनो, कोणें सांगपाची गरज ना. देवान पळयल्यार पुरो. तुजो मोग तांकां उगडावपो जाता, देवाचेर उपकाराचो तूं जाता, इनाम तुका देव दितलो. संवसारांत इनाम जोडूंक थोकोस घेयनाकात. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो, शेवटाक हांव तुमचे लागीं मागतलों, भाग्योन जेवाजाचे मजतीन तुमी मागलां, भावार्थान मागलां, जाल्यार झिरूल तुका फावो जातलें जेन्ना तूं ताचे देखीन वाडटलो. हेंच तेणें आमकां सगळ्यांक फावो जावंक आनी भुकेल्यांक जेवण, तानेल्यांक पिवण जावन भाग्योन जेवाजाची देख घेवंक आमी मागुया. आमेन.